मातशें फेस करा म्हणे आता मागीर फाटीं यो मरे फुडें घेतालो आमी फुडें येता यो मरे फुडें यो मरे एक असो बरे भशेन सांगल्यार एक असो फोटो घेवया थंयच राव हय तो एक फोटो घेवया एक फोटो घेवया थंयच राव फोटो वाल्मिकी पाटिया फाटीं यो फाटीं थोडं थोडं पाटिया बायट घेऊ बाईट द्या बायट बायट घेऊ हय हांगाच घेऊ नाही ते ट्रॅफिक घेऊ कोकणात येता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली आमी एक नंबरूय लॉन्च केलो 70451 70451 आनी लोकां कडेन मागणी केल्ली की गोंयभर रस्त्यांची जी वायट परिस्थिती जाल्या जे खड्डे जाल्या ताजे फोटो धाडचे ताजे व्हिडिओ धाडचे आमी गोंयभर वचून वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ते कॅम्पेना अंडर काम केले दाखयले सरकाराक दाखोवन दिले आनी आमी ताजे कंक्लुजनूय पळयले पणजे मांद्र्या कुर्तोरी अशा वेगवेगळ्या जाग्यांचेर इन्क्लुडींग कलांगूट काम जालां हें सुरू जालां हें आमी दिसून आयलें खंय ना खंय तरी निदिल्ल्या कुंभकर्ण जाल्ल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी PWD खातें जाका म्हणटा खा आनी तें जें करप खातें आसा ते कशे तरेन लोकांचे त्रास करता हें आमी दाखोवन दिल्लें आनी हें करता आसतना आमी दाखयलें की कितले जीव लोकांचे धोक्यान पडले कितले लोक मेल्यात चीफ मिनिस्टरान स्वता मान्य केल्लें जेन्ना वेंसी बाबान आनी आमचे MLA इंजिनियर क्रूज सिल्वान जेन्ना हे कॉलिंग अटेन्शन मोशनाचेर जेन्ना दाखयलें की गोंयच्या रस्त्यांची परिस्थिती बिकट जाल्या तेन्ना सरकाराक मान्य करपाक तांणी भाग पाडिल्लें की रस्त्यांची परिस्थिती खरीच वायट जाल्ली आसा आनी एसेंब्ली भायर ग्रावंडाचेर जे काम करपाचें आशिल्लें तें आमी काम सुरू केलें पार्टी तर्फे पार्टीच्या वॉलंटियर्स पार्टीचे लिडर्स गांवांनी वचून हे विशय घेतिल्ले आनी रिपेर सुरू जाल्या पूण अजुनूय अशी परिस्थिती आसा की गोंयांत एक्सिडेंट जाता गोंयांत मॅक्सिमम एक्सिडेंट रस्त्या खातीर जाता तेन्ना आज आमी मागणी केल्ली सरकारा कडेन की तांचे सरकारा 40 आमदार जे आसात जे सरकारान आसा तांणी येवचे म्हणून आमचो बाब क्रूज सिल्वा इज ट्रॅव्हलिंग सो इज नॉट एबल टू कम बट आमचे आमदार कॅप्टन नॅन्सी हॅज कम ऑल द वे बट बाकीचे जे 38 आसा ते कित्याक येवना हाजें उत्तर म्हाका दिसता तुमचे 38 विचारचें पडटलें कारण हो जो विशय आसा PWDचो न्ही हो विशय आसा तो सरकाराचो न्ही पण हो विशय हो लोकांचो गोंयकारांचो गोंयच्या रस्त्यांचेर मरपी लोकांचो आनी तांच्या फॅमिलीचो जो विशय आसा ताचे खातीर आमी देवा कडेन एक मागणें केला देवा कडेन सांगणें केला देव काप्रेश्वर जाचें देवूळ ह्याच भारतीय जनता पार्टीन एकदां मोडिल्लें आनी त्याच भारतीय जनता पार्टीन परत ताका स्थापन करपाक हांगा लायनी लायिल्ल्यो तांकां एकदां सांगता की ह्या देव काप्रेश्वरा कडेन आमी मागणी केल्या की गोंयांत जे राजकारण चल्लां जे करप्शनाचें राजकारण चल्लां तें बंद जावचें म्हणून हो आशिर्वाद एकदां गोंयकारांक दी म्हणून आनी आज आमी लोकांक दाखयतले की आज परिस्थिती कशी आसा आमच्या प्रेशरा अंडर येवन तांणी थोडीं कामां हांगा सुरवात केली बरोबरी आनी हो जो सर्वीस रोड आसा जबाबदारी आसा कॉन्ट्रॅक्टराची की काम सुरू करच्या पयलीं सर्वीस रोड कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लो सर्वीस रोड बरे तरेन कंप्लीट जाय आशिल्लो काल आमी पळयलें अटल सेतूचेर लायन लागिल्ली मेरशे परेन कारण एकूच की रस्त्याच्या वायट परिस्थितीक लागून जॅम जाल्ले सो हे जे आज लोकांक गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टीचो करप सरकार टेकन फॉर ग्रांटेड घेता तें दाखोवपा खातीर आज आमी हांगा आयल्या हाचे बरोबर आमचो MLA जो आज स्वता सावथ गोंयाच्यान हांगा आयला तो म्हजे बरोबर आज म्हापशा येतलो आमी लोकांक दाखयतले की रस्त्याची परिस्थिती कशी जाल्या आनी आज एक गोश्ट सिद्ध जाली की आम आदमी पार्टी कितली सिरियस आसा गोंयच्या विशया खातीर आमी सगळे MLAंक मेल धाडिल्ली आमी सगळ्या मंत्र्यांक मेल धाडिल्ली आनी सांगिल्लें की आयज आमकां जॉयन जाया परिस्थिती पळय म्हणून रस्त्यांची कितें आसा पूण आमचो आमदार सोडलो जाल्यार कोण हांगा हजर ना आनी तांचोच लोकांचे कितले लोकांक सरकाराक करून केल्या आमदारांक कितें केलें
आज गोंयभर हे BJPचे जे बुराक आहे ते बुराक वाडवट आहे. आम्ही जेन्ना असेंब्ली उलयल्ले तेन्ना हांवें बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 150 बुराकाची इन्व्हेंटरी काढून फ्लोर ऑफ द हाऊस घायल्ली. सो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी 150 बुराक आहे जे मुज नोटीस येयलो आहे. आणि ते 150 बुराकांतले म्हाका ऑलमोस्ट 30 बुराक आतां दिसांनी कॅम्पेन चलयता ते बुराक तेमी आतां पॅच केले. पूण आज सरकाराची असो परिस्थिती आहा की सरकार उठलो हा पयस करपाक की पयलीं ते डांबोर घालताय. तो डांबोर घात तितून उदो आसता, केरोसीन आसता, डिझल आसता, कितें आसता ते कोणाक खबर आसना. ते रोखडे 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर पावसांत ते परत सद्या सगळो डांबोर वयर पडटा आनी ते बुराक जाताय. आतां ते बुरका लागून गोंयभर म्हाका सद्या कितले कोट्यांचो टेंडर घाल्लो बुराक पुरोवपाक. आतां ते बुराक पुरोवपाक टेंडराचेर तेगे करप्शन आसतलें आनी ते पयशे खातले. आनी पोतोन आतां नोव्हेंबरा म्हयन्या पोतोन डांबोर घालपाक परत टेंडर घातले आनी परत तेजे करप्शन आसलें. सो आमी हो सरकार म्हणटाय तो हो जुमला करून पयशे खावपाचो सरकार. आमगे सगळे टॅक्सा पयशे हेजेरीच वयताय हे बुराक पुरोवपाक आनी बुराक आहाय ते परत पुरोवपाक. सो म्हाका दिसता आज गोंयभर ही जी कॅम्पेन चलयता ती आम आदमी पार्टीक लागून हे सरकारा गेले बुराक आहाय ते पुरोवपाक पावले. आनी बुराक पुरोवपा प्रश्न एक आहा पूण त्या बुरका पडोन कितू जाणांगेलो जीव वयता तेची एक आनी एक सेपरेट परिस्थिती. सो हे जो कोणा त्रास जाता, जो कोण पडटा, जे कोणा फॅमिलीक जो कोण उण जाता ते फॅमिलीक पयशे कोण दितलो, ते फॅमिलीक कोण सपोर्ट करतलो, ते फॅमिलीक लायफ टायम PWD जॉब दिवपाक तुम दितले की दिवपा नाही हो प्रश्न आज मुखार आहा. जे जितले एक्सिडेंट जाले ते एक्सिडेंटाक कंपेन्सेशन इज एक वेगळी गोष्ट. पूण लायफ टायम जो कोण भायर पडला कोणा गेलो एक्सिडेंट जावन तेका तुमी एक जॉब दिवपाक लायफ टायम तेका सपोर्ट करपाक ते कितें आहा तुमचे कडेन. आनी हे चिंतपाची गोष्ट. खड्ड्या पडटो BJP गेलो कार्यकर्ता पडटा, BJP वोट मात तोच पडटा या नॉन BJP आहा तो पडटा असं जावपाक शकता. सो BJP गेले मनीस हड्या पडपा जाताय आनी BJP नॉन BJPचे मनीस हड्या पडपा जाताय आनी हड्या पड म्हणटरी कोणाचो जीव वचपा जाता. आज हे सरकारान चिंतपा जाय आनी जो जो कोण हे सरकारा परतून निवडून हाडपाचो दिता ते हे चिंतपा जाय की इलेक्शना पयलीं डांबोर घायलो पूण 6 म्हयने इलेक्शना पयलीं डांबोर घातलो ताज्या पयलींचे 4.5 वर्सां तुमगे जो जीव रिस्कार आहा, तुमगे जीव बायक रिस्कार आहा, गाडयो रिस्कार आहा हेची सगळे कोण जबाबदारी. हेची जबाबदारी आमी कित्याक आमी 6 म्हयने पयलीं डांबोर घालताय तोच उगडास करताय. हेर 4.5 years कोणाक कांयच पडून गेलो ना. सो आमी आज उगडास दवरपाक गरज आहा की 2027 येवचे पयले 2026 कितले जीव गेले, कितली जाणांगे मोटरसायकली बेरिंग गेली, कितली जाणांगे शॉक एब्झॉर्वर गेले, कितली जाणांगे टायर फुटले, 2025 कितली जाणांगे टायर फुटले, 2024 कितली जाणां डिस्प्लेस जालो मोटरसायकलीचो गाडयेचो रिपेअर करपाक. हे सगळे तुमी सगळ्यांनी BJPक वोट मारचे पयलीं हे बरोवन दवरा आनी तेचे बील मागीर याद दवरा जेन्ना मत मारपाक येतले. आनी जरी तरी आमी याद दवरले तेन्ना चकचकीत रस्ते ZP पयले जावचे आसा पूण चकचकीत रस्ते ZP इलेक्शना पयलीं जावं म्हूण BJPक वोट मारपा न्हू कित्याक सद्याक आतां परिस्थिती गंभीर आहा. सो हें याद दवरपाची गरज आहा आनी हो मॉडेल जो तो चेंज करतलो जाल्यार आज आम आदमी पार्टीन एज अ ऑपोजिशन पार्टी जावन आमगे काम कितें, आमगे काम लोकां मदें हाडून ओपोज करपाक दाखोवपाचें आनी हें दाखयलें म्हणटरी सरकार कितकोन रिएक्ट करता तें आज दाखोवन दिल्या. आनी म्हाका दिसता वी आर द ओनली क्रेडिबल वॉयस ऑफ गोवा. हांव परत एक फावट म्हणटा वी आर द ओनली क्रेडिबल वॉयस ऑफ गोवा, वी आर द ओनली नॉन कॉम्प्रोमायज वॉयस ऑफ गोवा. आनी ताका लागून 2022 2 आमदार हाडले आनी आज आमी दोगोय आमदार आज हिंगा हेर सगळे 11 आशिल्ले ते 3 जाले ते सगळ्यांक खबर आहा. बट वी आर कंटिन्यूइंग आवर स्ट्रेंथ विथ 2 एंड वी वील हेड टुवर्ड 2027 विथ दिस स्ट्रेंथ ऑफ. एक शेवटो स्वताचे पॉल्सा भरपा खातीर कितले करप्शन की लोकांचे कांयच पडलेले ना. आज लोकांक कळपा बरें करप्शनू न्हू लोकां जीव देखून घेतले आमी. कोविडाक कितकोन जीव घेतलो तो सगळे विसरले पूण कोविडा लोकांगे मरणाचे पयशे केले आमी. आज लोकांगे जिवाचे चोय कशें हेडतात हो सरकाराचो व्यवहार असोच 2020 परत उगडास करत होता. कोविडा टायमार कितें जाल्लें तें आतां 2022 ते 2025 कितलीं मरणां आयले, कितली लोकां डिस्प्लेस जालो मोटरसायकलीचो गाडयेचो. सो हें आज लोकांनी नियाळ करपाची गरज आहा. हेंगे चालूच आसतलें
आणि हेंगे चालू आहा ते बंद करतले लोकां कडेन ना हो डेटा असतो त्यांच्याकडे डेटा सगळ्या कडेन ना तुमची मिडिया भावा कडेन आहा डेटा सगळ्या कडेन ना डेटा ना म्हूण ना तूं हेळी की आमचे कडेन डेटा आहा किती डेट जाले तुमकां जाय जाता तो डेटा तुमचे कडेनूय तुम्ही जायच्याना प्रिंट केल्लो बट आज इम्पॉर्टंट इज लोकांक याद उरपा बरी आणि याद उरोवन हो याद 5 वर्स देखून दवरपाची गरज आसा तुम्ही पण एक बाईकवरती कोणत्या बसू दादा दादा काढ वयता त्या साईडला साईडला ऐ अशोक ओय पुढे गेला